एज फार एज पार्किंग इशू आसा पळय, आतां पयलीं आसताले तुमी 2 बिल्डिंग येतात, पयलींचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आनी एक्झिस्टींग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग द न्यू बिल्डिंग इज कमिंग. न्यू बिल्डिंगेक ऑलमोस्ट 8 काय 9 कितें पार्किंग दिल्या तांच्यांनी, बाकी दॅट पार्किंग वील नॉट बी सफिशियंट. आतां डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकच पयलीं सद्या पार्किंग ना फॉर द लिटिगंट्स नॉर द कोर्ट स्टाफ नॉर फॉर एडवोकेट्स. ताका लागून आमी फाटीं मागणी केल्ली SGPDन की आमकां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे जस्ट ऑपोजीट जो आसा पळय थंय आमकां एक अलॉट करा म्हण मार्क करून दिया, एअरमार्क करून दिया. दॅट स्पेस रिजर्वड एक्सक्लुसीव फॉर एडवोकेट्स लिटिगंट्स फॉर हू आर कमिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग. ताजी भायर आतां देर इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅटर वीच इज पेंडींग इन द हॉनरेबल हायकोर्ट. वी हॅव ऑल्सो ब्रॉट टू द नोटीस, आमी हायकोर्टान पयर मेन्शन केल्लें आसा की ह्या न्यू बिल्डिंग जी येता पळय थंय पार्किंग एडिक्वेट ना. पार्किंग ही न्यू बिल्डिंग फाल्यां कितें जातलें, दोनूय कोर्ट जशी फंक्शनल जातली, हांगा 9 कोर्ट जातले आनी थंय ऑलमोस्ट 5 ते 6 कोर्ट्स सुरू जातले. सो टोटल 15 कोर्ट्स वील बी फंक्शनींग. आतां पयलें जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जी एक्झिस्टींग 5 3च कोर्ट फंक्शनींग आसा, तरी पार्किंग स्पेस पुरना लोकांक. सो दॅट इज वाय आमी मागणी केल्ली आसा की SPDने तशेंच केल्लें आसा, तशेंच हायकोर्टाक आमी ब्रॉट नोटीस केला की आमकां पार्किंग स्पेस एडिक्वेट दिवपाची म्हण. The only alternative is court will have to, they will have to see, the government will have to see either to allot mark the space just opposite that district court building, SGPDचे ग्राउंड आसा पळय थंय एलोकेट करपाचें, और एडजॉयनिंग खंय स्पेस मेळटा जाल्यार वी आर वेटिंग फॉर बोथ द डिपार्टमेंट टू टेक देयर एक्शन ऑन दॅट मॅटर. न्यू बिल्डिंगेक फक्त 8 पार्किंग आसा. हय 8 to 9 पार्किंगूच दिल्या तांच्यांनी. सो देर वील बी 9 कोर्ट रूम वीच वील फंक्शन फ्रॉम दॅट बिल्डिंग. कोर्ट रूमाच्या चड हय स्टाफाकय पार्किंग ना, लिटिगंट्साकय ना, एडवोकेट्साकय ना, इवन जजाक पार्किंग मेळपाना एक कमी पडटलें. हय सो दॅट ऑलवेज वील बी दॅट हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ दॅट. वॉट हॅपन्स थंय कितें जाता, इट बिकम्स द मेन जंक्शन पॉयंट वेर इट्स अ 4 रोड जंक्शन. आनी फाल्यां कितें जातलें, लोक आतांच पळय हे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जे लोक येता पळय पार्किंग मेळना म्हण रस्त्यार पार्किंग करतात, मागीर ट्रॅफिक प्रॉब्लम जाता. सो इमॅजीन टुमोरो द सिच्युएशन वूड बी वेरी कजावस वेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट plus the adjoining court building will be functional. So it is a serious concern that the government has to take adequate steps to provide parking for everybody, that is the litigants, court staff and advocates fraternity also. We have already brought it to the notice of the High Court in that infrastructure matter which is pending on. So we are waiting for the decision of the High Court.